आयतारा जिल्लोधिकाऱ्यान सगळ्यात पयली मिटींग घेतली ती ट्रकवाल्यांबरोबर। राज्यांत 12वेच्या बोर्डाची एग्जाम चालू आशिल्ल्यान चक्का जामाचो भुरग्यांक त्रास जावचो न्ही हाची जतनाय घेवपा विशीं म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान उलो मारलो। पूण भुरगीं टायमार एग्जामीक पावपाची जबाबदारी ट्रकवाल्यांनी घेतिल्ली ना। आता मिटिंगेक येयल्या उपरांत त्यांनी एक रिक्वेस्ट केले कलेक्टरान की 12वेची परीक्षा चालू आसा तेन्ना तुमचें जें एजिटेशन जातलें तें मातशें लेट तुमी चालू करा, म्हणजे आमी एजिटेशन करूं म्हणून विचारल्यार तेणी सांगलें तुमी एजिटेशन करात। हे कलेक्टरान आमकां सांगलें एजिटेशन तुमी करात, तुमी जरी आमकां नोटीस ना दिली काय ना दिली आपूण काय म्हणना, तुमी एजिटेशन करात, पूण फक्त फाल्यां 12वेचे भुरगे जे येतले तांकां मातशें तुमी तांकां कोऑपरेट करा, कित्याक ती म्हटली भुरगीं आमचेच, आमी जाता तितले तांकां एग्जामीक वचोवच्याक आमचो प्रॉब्लम काय ना, आमी कोऑपरेट करतले। सेकेंड थींग तुमी खंयच्यान मोर्चा स्टार्ट करतले ते आमी आजून ठरोवपाचें आसा, कित्याक हांव एक ट्रक ओनर प्रेजिडेंट, बाकीचे आमी मायनींग डिपेंडंट म्हणजे बार्जवाले येयले, लॉन्चवाले येयले, सगळे बाकीचे आसा, हे सगळे ठरयतले मोर्चाचे मार्गक्रमण कशें जातलें कितें जातलें। आतां फक्त कितें आसा तुमी जे सांगतात की कांय जावंक जायना हें जावंक जाय, आतां मोर्चा म्हटल्या उपरांत कितें जाता आनी कितें हें सगळ्यांकूच तुमकां खबर आसा। कितलो जरी पिसफूल मोर्चा केलो जाल्यार थंय कितें जावंक जाय तें जाता, पूण आमी म्हटलें मॅक्झिमम ट्राय करतले की तो पिसफूल करपाचें, आनी पिसफूल मोर्चा करप हें कोणाचेर काम आसा ते आमी जशे येयले आनी जर आतां रिस्पॉन्सिबल जे मिनिस्टर आमदार आसा ते जर आमकां येवन मेळ्ळे जाल्यार पिसफूल मोर्चा जालो। आमचे जर डिमांड्स आसा ते जर वांगडाच सेटल केले, कोण तरी जबाबदार व्यक्ती येवंक जाय। ते म्हणटा की 10,000 लोक येतले, पूण म्हाका तरी दिसना, ते म्हणटा तुमचो 10,000 लोक येतले कंपलार चला, पूण म्हाका तरी दिसना 10,000 लोक येतले म्हणून आमी कितें ठरयल्लें हांगा थंडा सावळे आझाद मैदानाचेर बसचे, कित्याक लोक थोडे आसतले थंय येवन बसचे, कोण येता तेंचे कडेन गजाल करूंक बरें म्हणटा ते म्हणटा कंपलाचेर चला। म्हाका कांय गॅरंटी ना कितले लोक येतले ते कांय सांगूंक शकना। लोकांक कितें आसा, ज्या लोकांक कळकळ आहा तळमळ आहा, जो लोक मनीस उपाशी पडला तो पोट तिडकीन येतलो। आता फाल्यां एग्जामची कशी कितें म्हणजे 12वेचे कितल्या मोर्चा सुरू करता ना आमी पळय आतां खरें गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसली, हो मोर्चाचो बोवाळ जाता लोकांक काय जनतेक हें करूंक शकना, तेन्ना हे 12वेचे परिक्षेचे टायम टेबल एकूच पेपर कितें उरला, कोंकणी पेपर उरला, ते टायम टेबल बदलूं येता आसलें गव्हर्मेंटान, पूण गव्हर्मेंट आपूण कांय करूंक तयार ना, तो आमकां सांगता तुमी हें करा तें करा, आमकां सांगता गव्हर्मेंट। ते 12वेची परीक्षेचो ज्यादा जबाबदारी एज्युकेशन मिनिस्टराक जायी, गोंयच्या सीएमाक आसूंक जाय, आमकां न्हू। जिल्लोधिकाऱ्यान मांडवीचे भोंवतणी सकाळी 6 ते सकाळी 10:30 मेरेन पणजे जमावबंदीचे 144 कलम लायला। दुसरे वटेन सोमारचे परिस्थितीचेर 3 मंत्र्यांचे कॅबिनेट सल्लागार समितीची बसका जाली। एके वटेन चक्का जाम, दुसरे वटेन रातचो नितीन गडकरी मायनिंगाचेर मेळपाक येता, बीजेपी आनी युतीचे आमदार मंत्री बिजी। की तांणी अवश्य मोर्चा काडचो, अवश्य पणजे येवचे, पूण ते शिस्तीत येवचे, आनी त्याच प्रमाणे पणजेंत भितर सरता आसतना हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की 10:30 पयलीं तांणी पणजेंत भितर सरचें न्हय। दुसरी गोश्ट तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी ल्हान भुरगीं 18 वर्सां सकयलीं घेवन पणजेंत येवचें न्हय, कारण केवस जर जालो आसत तो सगळ्याक त्रासदायक आसा, तांचे बरोबर आमकांय आसा। दुसरी गोश्ट तांणी जी व्हेकल्स तांची येतली ती तांणी मेर्शी जंक्शनाचेर दवरून शिस्तीत मुखार येवचे, नाजाल्यार सरळ ती व्हेकल्स घेवन कांपलार येवचे, आनी आझाद मैदानाच्या मुखार ज्यो गोश्टी करतले त्यो थंय न करता कांपलार परेड ग्रावंडार करच्यो। ही कॅबिनेट एडवायझरी कमिटी हो जो इशू आहा हाजेर म्हळ्यार वी आर वेल अवेर वॉट द इशू इज, दॅट इज वाय वी हॅव सेड दॅट देर शूड बी अ रिव्यू. वी हॅव ऑल्सो सेड दॅट लेट्स गो अँड सीक हायर काउन्सिल. सो our stand on this and our actions are in support of those affected by mining, because we also believe that this is an abrupt stop, and second time it is happening, it can have a huge impact on the economy, can create so many problems, so which we are convinced and we
देर इज नो नीड टू इम्प्रेस अस फर्दर. हांगा स्ट्रायक करून हांगाचे सरकाराक त्रासान घालून फायदो कितें जावंक शकता. ताजे फुडें इवन इफ यू वॉन्ट टू शो सॉलिडॅरिटी विथ द होल इश्यू, द मोमेंट अ चायल्ड हू इज आन्सरींग एन एग्जाम इज एफेक्टेड, खंयच्याय गोंयकार भुरग्याक जर फाल्यां एग्जामीक बसूंक मेळना जाल्यार हो इश्यूची सिंपथी वचची ना, हो प्रश्न आहा. आनी आय थिंक दीस शूड बी वेल थॉट ऑफ बाय द ऑर्गनायझर्स ऑफ द प्रोटेस्ट. इंस्टेड ऑफ वी कम देर, एक तर त्यांनी एका नंतर सेक्रेटरिएटान येवचें, नाजाल्यार आमी हांगा येवन तिगूय तिना येवन हांगा तांकां मेळूंक शकता ह्याच ऑफिस कलेक्टर ऑफिस, म्हणजे तांकां जवळ लागीं आसता. पूण थंय वचप हें बरोबर न्ही. आमी बसया आनी थारावया म्हणून रूट वेन्यू सगळें थारावया म्हणून ते येवंकूच ना. पूण ते आयकपाक तयार ना जाल्यार तें कोऑर्डिनेशन जायना न्हू. कोणें तरी सांगपाक जाय. मांडवी पुलाकडेन पणजे शारांतल्या चक्का जामाक लागून पणजे येतल्यांक त्रास जावचो न्ही म्हूण ट्रॅफिक पुलिसांनी येरादारी मार्गात बांबोळे सावन कांय बदल केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.